हडफडे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले। हे घडणुकेची अजून मेरेन चवकशी सुरू आसा। लुथरा भावांक थायलंडाक अटक केल्यात, तशेंच तांकां गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया चालू आसा। तशेंच हो क्लब घालपाक तांणी फटिंगपणा परवाने घेतिल्ल्याचें उक्ताडार आयला। देखून तांकां परवाने दिल्ले अधिकारी आतां त्रासांत पडल्यात। हडफड्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यात 25 जाणांक मरण आयिल्ले। हे घडणुके उपरांत भाजपाच्याच फुडाऱ्यांनी हे सगळे भ्रष्टाचाराक लागून घडला असो आरोप केल्ल्यान पक्षान ह्या संदर्भात आमदार मायकल लोबो आनी भाजपाचो ज्येष्ठ फुडारी दिलीप परुळेकारा कडेन स्पश्टीकरण मागला। हाचेर पार्टी योग्य तो निर्णय घेतली, पार्टी कोणेच गृहीत धरचे न्हय अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगलें। कर काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाच्या फ्रेंडली फायट अलायन्साचेर आपाची गोंय प्रभारी अतिशी मालेनान खर टिका केली। ही फ्रेंडली फायट तांच्यांनी गंभीर्यान घेवंक ना। एकठांय बसून आपली सिटां थारोवपाक शकना जाल्यार ती भाजपाक कशी हारोवंक शकता असो प्रस्न आतिशीन केला। तशेंच फकत आप पक्षूच भाजपाक हारोवपाक शकता असो दावो आतिशी मालेनान केला। सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या मरणा उपरांत फोंड्या म्हालात जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपाची इच्छा केतन भाटीकारान उक्तायली। तेच वेळार ताका स्पश्ट सांगिल्लें की भाजपा वांगडा आमची युती सुरू आसा, देखून युतीन घेतिल्ल्या निर्णयाक आमी तेंको दिवंक जाय। तशेंच सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हाचो पूत उमेदवारी खातीर पात्र आशिल्लो, पूण भाटीकाराचे वैयक्तीक निर्णय वेगळे आशिल्ले। ताका लागून ताणें राजिनामो दिला आसूंये, मात भाटीकाराचो राजिनामो अजून पक्षान स्वीकार करूंक ना अशें मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान सांगलें। वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या बेकायदेशीर भंगारड्ड्याक उजो लागलो। थळाव्यांनी उजो पालपी दळाक कळीत केले उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो। फाटल्या 6 दिसां भितरली ही तिसरी घडणूक। हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत आमदारूय घडणूक थळार पावलो। वाठारांत कार्यरत आशिल्ले सगळे बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड बंद उडयतले असो इशारो आमदार आंतोन वाझ हांणी दिला। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत भाजपाच्या
40, मगो 3 आणि अपक्ष 7 उमेदवार मिळून 50 सिटांचेर वेंचणूक लढयतले अशी माहिती भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली. अंदूच्या वर्सा 80% नवे उमेदवार रिंगणात देंवयल्यात. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आमी सगळ्या मतदारसंघात प्रचाराक सुरवात केल्या. डबल इंजिनाची उदरगत पळयिल्ल्यान सगळ्या सुवातींचेर आमी भोवमतान जिखतले असो विश्वास दामू नायकान ह्या वेळार उक्तायलो. युती थंयच उरली. आता गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपी मदीं भलत्याच विशयावयल्यान बरेंच पेटलां. फ्रँकावयल्यान एकामेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करप चालूच आसा. कांय दीस पयलीं मनोज परबान विमानांत बसून विरेशा वांगडा काडिल्लो फोटो सोशल मिडियार व्हायरल केल्लो. उपरांत मनोज परब दिल्ली गेल्ल्याची चर्चा सुरू जाल्ली. मनोजान दिल्ली वचून येता युती तोडपाचो निर्णय कित्याक घेतलो असो विजय सरदेसायान प्रस्न केल्लो. मागीर तो फोटो आदलो आसून आपणे विजयाचो प्रँक केल्ल्याचें मनोजान सांगिल्लें. ते उपरांत आतां विजयान मनोजाच्या स्टेटमेंटाचेर प्रत्युत्तर दिलां. साश्टी मालात 9 मतदारसंघांतल्यान वट्ट 42 उमेदवार जिल्लो पंचायत वेंचणूक लढयतले. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड युती, आप आनी आरजीन एकला चलोची भुमिका स्विकारल्या. ते भायर 18 अपक्ष उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात देंवल्यात. हाका लागून साश्टीत आतां रोमांचक सर्त जावपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. गोंय महाराष्ट्रात ओमकार हत्तीचो विशय बरोच गाजता. गोंयांत धुमाकूळ घालून बुधवारा सांज वेळार दोडामार कळणे गांवांत पावून रातच्या वेळार ओमकार हत्तीन घरा कुशीकच बांदून घाल्ल्या बैलाचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात बैलाक मरण आयलें. जाल्यार त्याच सुवातेर बांदून घाल्ल्या एके गायक आनी बैलाक रानखात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी साल्वार केलो. ओमकार मनशांक कांयच करिना, पूण हेर जनावरां आनी गाडयांच्या बाबतींत असो कसो असो प्रस्न आतां लोकांक सतायता. राज्यात शिंयाचे दीस सुरू आसात. फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यातल्या कांय वाठारांत कुडकुड्याची थंडी पडटा. खास करून गांवगिऱ्या वाठारांनी चड थंडी जाणवता. फुडले 6 दीस किमान तापमान 19 ते 20 अंश सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांत दाट धुक्याचे ल्हार पातळिल्ले दिश्टी पडटा. सकाळी फुडें कुडकुड्याची थंडी पडटा, मात दनपरां बरेंच वत पडटा. शुक्रारा पणजे आनी मुरगांवांत 33.8 अंश सेल्सियस कमाल तापमानाची नोंद जाली. फुडले 6 दीस राज्यातले कमाल तापमान 33 ते 34 अंश सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा असो हवामान खात्याचो अदमास आसा.
शुक्रारा फांतोडेर आंध्र प्रदेशाच्या अल्लुरी जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 9 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बस थेट वचून खळयेत पडिल्ल्यान हो भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत 3 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. ह्या बसींत खंय 35 प्रवासी आशिल्ले. शुक्रारा अमृतसराच्या जायत्या शाळांनी बॉम्ब आशिल्ल्याची मेल शाळेच्या अधिकाऱ्यांक आयली. ही मेल वाचतात शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांक तात्पुरते दुसऱ्या जाग्याचेर स्थलांतरीत केले, पण उपरांत ही एक वावडी आशिल्ल्याचे सिद्ध जाले. दिल्लीक दाट धुक्यासयत कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली असतानाच हवा प्रदूषणात वाढ दिसून आयली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शुक्रारा बरेंच धुकें पडिल्ल्यान लोकांक येरादारी करतना त्रास जालो. तशेंच हवा प्रदूषणाक लागून लोक तोंडार मास्क घालून फिरतात. हवा प्रदूषणाक लागून भलायकेचेर परिणाम जावपाचो भंय सध्या थळाव्यांनी उक्तायला. उना पोलिसांनी हिमाचल प्रदेशात बाथू वाठारांतल्या फार्मा युनिटात परवान्या बगर विकपी कांय वखदां जप्त केली. खरें म्हळ्यार हे फार्मा युनिट कांय वर्सां पयलींच बंद उडयलें, पूण बेकायदेशीरपणान हे युनिट चलयताले आनी ही वखदां विकताले अशी म्हायती पुलिसांक मेळिल्ली. देखून पुलिसांनी ही कारवाय केली. आमचे सरकार तयार जाले उपरांत तरणाटे, गरीब, बायलो, शेतकार हांचे बरे खातीर आमी दर एका मळार वावुरल्यात अशें मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हांणी सांगलें. राज्याची उदरगत जातना गती पळयली जाल्यार मध्य प्रदेश भारतांतलो सगळ्यांत उंचेलो दर्जो मेळोवपाचो दिकेन वावुरता हें स्पश्टपणान दिसून येता. काँग्रेसीच्या काळात आशिल्ली नक्सलवादाची समस्या आमी पुसून उडयली अशें म्हणीत मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हाणें काँग्रेसीचेर टिका केली.
मुंबई प्रदूषणाची परिस्थिती चिंतेची जावन रावल्या. बांद्रा हांगासर धुक्याचो दाट थर पसरिल्लो पळोवपाक मेळटा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण बांद्राचो हवेचो दर्जो AQI 119 आसा, जो मध्यम श्रेणीत येता. पूण कांय वाठारांनी AQI 200 परस चड आसात, जो सामको वायट श्रेणीत येता. SIR विशीं लोकसभेतल्या वादात IIM-IIMचो खासदार असदुद्दीन ओवैसीन SIR प्रक्रियेक खर विरोध केलो. वेंचणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालय आनी संसदे परस व्हडलो ना. वेंचणूक आयोग मतदारांचेर आपले नागरिकत्व सिद्ध करपाचो भार लादता, जाका लागून लोकांचे प्रतिनिधित्व कायदो 1950 आनी 1960 वर्सां केल्ल्या वेंचणुकेच्या नेमांचें उल्लंघन जाता, असो आरोप ओवैसीन केलो. लोकसभेत मुसलमान खासदारांची संख्या उणी आशिल्ल्यान ओवैसीन हुस्को उक्तायलो. सायबर फटवणूक प्रकरणात बिसराक पुलिसांनी उत्तर प्रदेशांतल्यान 6 जाणांक ताब्यात घेतले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या टोळयेन खंय लोकांक लाखांनी रुपयांचो गंड घालून तांकां पयशे परत करपाचें आश्वासन दिल्लें. हालींसराक खूब फटवणूक प्रकरणां घडटात, देखून सगळ्यांनी सादूर रावचें. अयोध्यात थंडेचे लार चालूच आसा. थंय तापमान 7°C मेरेन देंवला. थंडेंतल्यान सुटका घेवपा खातीर रातचे वेळार शेकोटीचो आदार घेतात. पालिका महामंडळान 580 वयर तात्पुरती रातची रावपा खातीर वेवस्था केल्या. तातूंत चादर, पिवपाचें उदक आनी लायटीची फावो ती वेवस्था केल्या. थंडेचो परिणाम देशभरातल्या जायत्या राज्यांनी व्हड प्रमाणात जाणवता. दोंगराळ राज्यांनी ताचो परिणाम आनीकय दिसून येता. जम्मू काश्मीरातल्या श्रीनगरात चडांत चड खर थंडी आनी दाट धुके पसरिल्ले दिसता.
चेन्नईक सध्या डेंग्यूच्या दुयेंसान मान वयर काडल्या। भरपूर प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान जायते कडेन जळारां सांचून उरल्यात। सध्या जायते डेंग्यूचे दुयेंती हॉस्पिटलांत उपचार घेतात। थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात। देखून सगळ्यांनी जतनाय घेवन सरभोंवतणचो वाठार नितळ दवरचो अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। कोकण रेल्वेन तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर खर कारवाय केल्या। जानेवारी ते नोव्हेंबर या 11 म्हयन्यांत 7,483 खासा तपासणी मोहीम जाल्यो। हातूंत 2,90,786 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान वट्ट 17.83 कोटींचो दंड वसूल केला, अशी माहिती कोकण रेल्वेचे उपप्रादेशीक वेवस्थापक बबन घाटगे हांणी दिली। आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचो थारू येता। आंगार टॅटू काडिल्ल्यान कॅन्सर जाता। आजकाल तरणाटी भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावं येता हें तांकां खबर नासता। देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां। हालींसराक भारतात तरणाट्या भुरग्यांक डायबिटीस वाडपाचें प्रमाण सांपडपाक लागल्या। इतल्या कमी पिरायेचेर डायबिटीस सांपडप ही चिंतेची गजाल थारता। हें सगळें अवलंबून दिसपट्ट्या आहाराचेर आसा। भुरगे भायलें खाण खातात आनी उपरांत तांकां हें माल थारता। तेलाचें खाण खावप, व्यायाम ना करप, सगळें जर वेवस्थीत नियंत्रणांत दवरीत जाल्यार भलायकी बरी उरपाक शकता। भारतात काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। मेल्या म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात। आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता। हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो। तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात, पूण हें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करतात तें मात आमकां खबर नासता।